आमच्या ऑर्गनायझेशन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी दुर्गादास बाब कामत हाणें सविस्तर माहिती प्रेस माध्यमांतल्यान सरकारा मेरेन तशेंच गोंयकारां मेरेन पावयल्ली. ताजोच एक भाग म्हणून एक निशेध भारतीय जनता पक्षान जे सरकारान जी दरवाड केला ताचो निशेध म्हणून आमी हांगा सगळे जाण जमलात. आतां ही सरकार म्हणटालो की ग्रामोदय, अंत्योदय आनी सर्वोदय. ग्रामोदय म्हणल्यार कितें, अंत्योदय म्हणल्यार कितें, समाजाचो शेवटचो घटक जो एकदम गरीब हेतूंतल्यान जगता तो. ग्रामाक रावपी आनी सर्वोदय सगळ्यांकच आपलो सरकार हो सरकाराचें बजेट आसा तें आपूण दवरला म्हणून. पण आयज जर आमी बारकायेन पळयत, बारीकसाणेन पळयत की सरकार अपयशी ठरला. सरकार सगळ्या माध्यमाचेर अपयशी ठरला आणि कालच ताणें दरवाड केला 4%. हाजे पयलीं जी दरवाड केल्ली ती 13.5% जाल्ली आनी वर्साक 4% ते दरवाड करीत रावतले म्हणटात. तशें जर करीत रावले जाल्यार 5 वर्सां भितर ती दरवाड कितली जातली, जाल्यार ती 20% जातली. हे सर्वसामान्य गोंयकाराक परवडटलें काय कितें? त्याच बरोबर आमचे दुर्गादास बाब कामत हाणें प्रेसाक हेंय सांगलें की कितले कोटी सरकाराक बिलाचे पयशे येवपाचे आसात आनी ह्या बिलाच्या पयशां भितर 350 कोटयां भितरच स्वता सरकारी डिपार्टमेंट 145 कोटी जी बिलां भरपाची आसात. ते जर येणावळ जर एकठांय केली जायत जाल्यार दरवाड करपाची गरज ना म्हणून हे सरकार गरीब लोकांक आनी बारीक मनशाक, बारीक लोकांक फटोवपाकूच उरलेली आसा. व्हडले व्हडले स्किम्यो, व्हडले व्हडले दाखोवपा खातीर पोस्टरां करून लोकांक पिशान काडपाक आयला. बारीक लोक जे कोणाक लायटीची बील किंवा सिलिंडर हे जे बारीक बेजीक जे नीड्स आसता बायलांचे, स्पेशली घराचे, एक बायल घर चलयतना एक लायटी बील जे भरपाचे ताजे मंथली खर्च एक्सपेन्स जो ताका भोव दिता त्या एक्सपेन्सांतल्यान तेचे हे बील काडून जे भरता ते आपल्या पोटाक मारून तांकां हे 4% जे हायक केला टॅरीफ तातूंत हे पोटाक मारून तांकां बील भरचें पडटलें. हेच गरिबाचो सरकार, होच गरिबाचो सरकार. म्हजो प्रश्न आसा सरकाराक, जे तुमी म्हणटा हो सरकार बारीक लोकां खातीर, सामान्य मनशां खातीर, तर होच सरकार बारीक लोकां खातीर, बारीक लोकांचे हेच चिंतला की तेंच्यांनी आपल्या पोटाक मारून इतली हायक जे वाड केला तुमी टॅरीफ, जे आतां 4% तुमी वाडयला. हे तुमी आनी कितलेच वर्सान वाडयत आसा तुमी. हे म्हयन्याक जर 6,000, 7,000, 5,000 जर बील भरपाक गेले जाल्यार लोक खातले कितें? एक पळोवपाक गेले जाल्यार रासमो बायेन सांगले ते भाशेन एक बायल जी घर चलयता तेकाच खबर आसा की एक तांकां जे घरदार चलोवपाक आपल्या पोटाक, आपल्या भुरग्यांक थोडी करून ही बील फारीक करपाक पडटा. आनी आयज सरकार तांकां 1,500 दित म्हूण सांगून, हावज वायफ दित म्हणून सांगून तांकां पिळटा आनीक हे गरीब लोकांची हाय घेता. सो आमी हेजेर निश्चित करतात आनी आमी मागता सरकारा कडेन हें जे तुमी परतून परतून टॅरीफ वाडयता ते तुमकां 2027 हे आमचे हावज वायफ जे घर चलोवपी जे बायल आसा ते तुमकां दाखयतले आनी तुमचो जागो तुमकां 2027 आमी दाखयतली. GST उत्सव करतात. खरें म्हणजे म्हाका दिशिल्लें की आज आमचो आमदार मडगांवचो मंत्री तो BJP घेवन सांगता आशिल्लो की 4% वाडला, 4% वाडला. काल तो देंवला म्हणून सांगता न्ही. सो ताणें दुकानांनी पळोवन सांगपाचें 4% वाडयला 4% वाडयला. होय जर केल्लें तर तांकां वालोर दिवपा जातालो. आतां GST उत्सव मनोवपाचो खरें म्हणजे तांकां खंयचोच अधिकारच नाशिल्लो. तो उत्सवच न्ही. तुमी वाडयतात, तुमी लुटतात आनी थोडे तेंपानी ते कमी करता आनी सांगता उत्सव म्हणून. त्या उत्सवाक सुद्दां आनीक सांगता, त्या उत्सवाक काल हांव पळयतालो की जो पेपर आहा पेपर, त्या पेपरा वयली टॅक्स वाडयला आनी बुका वयली टॅक्स कमी केला. ते दिता पळय एक खंयची एडवर्टायज दिल्या दिता की स्टेशनरी वयले रेट देंवयलो म्हणून बुकाचो. आतां स्टेशनरी वयल्या बुकाचो GST जर देंवयला तर जो पेज भितर घालता ताजो वाडून बूक कसो वाडटलो, म्हणजे बेजीक रेट वाडटलो. म्हणजे सगळ्याचे बेजीक रेट वाडटले. GST देंवयला GST घेवन तुमी इतले वर्सान लुटले. दरवाड जी जाल्या जाल्यार पावर टॅरीफ जी वाडल्या पळय ताजे प्रोटेस्टान एक टोकन प्रोटेस्ट म्हणून आमी हांगा हे बिलांक उजो लावन आमी निशेध केल्ले आहा हे दरवाडीचो. आतां दरवाड अशे टायमार तांणी केल्या जेन्ना GST बचत उत्सव सोंपता थंय आहा.
मार्केटान भोवून आमदार येता थंय हा घरान ह्या सायडीन ही दरवाड जाता म्हळ्यार सरकार कितलो डायरेक्शनलेस बॅरींग कशें लूज जालां पळय सरकाराचें तें क्लियर कट कळटा. सगळ्यांनी तुमकां सांगिल्लें तातूंत एक सिद्ध जाता की सरकाराच्यो स्किमी म्हणटा त्यो गोंयकाराचें पाकीट मारपाच्यो स्किमी. सो GPS बी म्हणून कशें आसता की पाकीट मार स्कीम ही सगळें. सो सर्वसामान्य गोंयकाराचें कशें पाकीट मारप हेंच सरकार करता. आज सुनील ढवळीकर म्हणटा हे सगळे पाकीट मार स्कीम आमची आसून पसून गोंयांत आमी पावर टॅरीफ सगळ्यांत कमी दितात देशा परस अशें तो एक जस्टिफाय करता. पळय गोंयांतल्यान कोळसो जो व्हरता तातूंत गोंयकारांचो पुलमांव जो काबार जाता तातूंत देशा खातीर जो गोंयकार आपलो पुलमांव उडयता त्या गोंयकाराक कितें फायदो जाता अशें धरया की सुनील सांगता तें सारकें म्हणून. जाल्यार म्हजो ताका प्रती एक कावंटर क्वेश्चन की गोंयांत जो मनीस कॉस्ट घेता वॉट इज द फिजिकल कॉस्ट द मेडिकल कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल बिकॉज दीस इज ऑल थर्मल एनर्जी. हे कोळसो लासून इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार ताजो दर वाड केल्लो आहा. तो कोळसो आमच्या गोंयच्यान वाडतात मरे. सो गोंयाक कितें फायदो जालो. हे सरकाराक म्हाका दिसता सरकारा कडेन कसलीच उत्तर ना आनी ताजे खातीर लोकांनी सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आहा की 27 ह्या सरकाराक पाकीटमार सरकाराक घरा धाडचो ना. आतां पाकीटमार सरकाराक घरा धाडपा खातीर सगळ्यांनी एक जावचें अशें एक गोंयांत पब्लीक सेंटिमेंट आसा. हो पब्लीक सेंटिमेंट आसतनाच खूब पक्ष हांगा अशे येतात आनी ते म्हणटा की आमी 40 सीट घडटले आमी कितें सरकार घडयतले आनीक ओपोजिशनाकूच टार्गेट करतात. ओपोजिशनाक टार्गेट करून सरकाराचेर एटॅक कसो जाता हो. सरकाराक जाय तें तुमी करतात आनी सरकाराक जाय तें करपी जर अशे व्हडले फुडारी देशांतले व्हडले फुडारी म्हणल्यार दुसरे राज्यांतले आदले मुखेलमंत्री ते जर येवन असलें उलोवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता सुसंस्कृत गोंयकाराक कितें कळपाचें आहा तें कळ्ळां.